म्हापशेचे बाय सिद्धी नाईक हाचे गुपित मरणाक मिस्ट्रियस डेथ हाका म्हयनो जावन गेलो अजून मेरेन सरकारा कडल्यान ह्या मरणाचेर गोंयकारांक आनी ताच्या परिवाराक कॉन्फिडन्स मेळपा सारखे स्टेटमेंट कोणा कडल्यान मेळना. एक म्हयनो जालो हे मरणचे इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावलां, ते बुडोवन मेला असो जो पयलीं दावो जालो. त्याच्या नंतर त्याच्या फॅमिलीकान सगळ्यांक दिसलो तो मर्डर जालो. मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केल्लो. पयलीं ताणें फॅमिलीकूय ब्लेम केलें, गोंयच्या आवय बापायक ब्लेम केलें आनी ताणें एक सांगलें की आपूण एक चलयेचो बापूय आनी आपूण त्या खातीर हे इन्व्हेस्टिगेशन जे करतलो ते इन्व्हेस्टिगेशन आपूण नजर दवरतलो बारीकसाणीन आनी खंयच अन्याय जावपाक दिवचो ना. हो आमच्या मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट आशिल्लो. आमकां ह्याचेर राजकारण करपा नाशिल्लें. तो एक अशे तरेन मरण जाता थंय आमकां राजकारण करपाचें नाशिल्लें आनी त्या खातीर आमी हो इश्यू पॉलिटिसायज केलो ना. कारण खबर आसा एक जेन्ना परिवाराक एक ल्हान चलयेचें मरण जाता तेन्ना त्या परिवाराक कशें दुख्ख जाता आनी त्याच नंतर हो परिवार म्हापशेचो त्या दुख्खान आसा. गोंयांत लोकांनी चवथ साजरी केली पूण हो परिवार वेगळे वेगळे कडेन वेगळे वेगळे ऑथॉरिटीक मेळपा लागले न्याय मागपाक. फक्त आपली चली कशी मेल्या तेचेर न्याय मागपाक ते आयज वेगळे वेगळे कडेन भोंवता. पूण ह्या फावटी जे भाजपाच्या अध्यक्षान स्टेटमेंट केल्लें की जर हेचे इन्व्हेस्टिगेशनान सारकें ना की रुलिंग पार्टीचो प्रेसिडेंटान स्टेटमेंट केला की हाचेर जर इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जायना जाल्यार ही केस सीबीआय कडेन हँड ओव्हर करची. हांव आयज स्टेटमेंट करता की त्या स्टेटमेंटाक हांव सहमती दितां. जेन्ना रुलिंग पार्टीचो अध्यक्ष आनी प्रिन्सिपल ओपोजिशन पार्टीचो अध्यक्ष आमी दोनूय जर एक जातात की हांव त्याच्या स्टेटमेंटाक सपोर्ट करता की सीबीआय इन्व्हेस्टिगेशन हें जावचें. पूण आनीक थोडो टायम आमी गोंयच्या पुलिसांक आनी मेडिकल टिमीक दिवचो. जेन्ना दिसता सारकें आनीक 8-10 दिसांनी जायना जाल्यार ही केस सीबीआय कडेन हँड ओव्हर करची आनी तातूंतल्यान सगळें इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. कोणें ती केस पालोवपाचे प्रयत्न केले, पुरावे नश्ट करपाचे प्रयत्न केले तेंय तितून इन्व्हेस्टिगेशनाक हाडचें. कोण कोणाक प्रोटेक्ट करपाक सोदतालो, कोणें हें सगळें डायरेक्शन दिलें आनी हो कल्प्रीट कोण आशिल्लो तेचेरय इन्व्हेस्टिगेशन जावचें ही आमी मागणी करता आसतना बीजेपीच्या स्टेट प्रेसिडेंटाचेर जो स्टेटमेंट आशिल्लो ताका सहमती दिता. तशेंच आमच्या डीजीपी कडेन मागता की ही जी कंप्लेन सिद्धी नायकाच्या बापायन दिल्ली आसा संदीप नाईक तेचेर कॉग्निसन्स घेवचो आनी इमिजिएटली की तेज्या जे मागलां ते केस अननोन पर्सनाचेर रजिस्टर करची. आनी जर पुलीस फेल जाले हें करपाक इन्व्हेस्टिगेशन रजिस्ट्रेशन करून ह्या डायरेक्शनान जाल्यार जो सपोर्ट जी आमची गोंयचे चलयेचेर अन्याय जाल्लो आसा तेज्या बापायक जो त्या फॅमिलीक जो सपोर्ट आसतलो लिगल टिमीचो तो आमी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी दितले. आनी तशेंच हांव मागता मिडिया जावं बाकी हेंचे कडेन की त्या परिवाराचेर प्रोटेक्ट करपाक तांकां गरज आसा लोकांची सगळी त्या खातीर त्या हेचेर नाका आशिल्लें हें करप स्टेटमेंट करून हें करनासतना म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी गोंयांत एक जावन सिद्धी नायक हाच्या परिवाराक सपोर्ट दिवचो आनी डिमांड करचें सरकारा कडेन दबाव हाडचो की जे गुपीत जालें जे रहस्य आसा जे मिस्ट्री आसा ह्या डेथाचेर ती बेगून बेगीन उगडी जावची